की ताणें सांगलें की मगो पक्षाक फातोर्डा मतदारसंघ त्यानंतर केपें मतदारसंघा निग्लिजिबल मतां पडल्या. हय पडल्या, कारण आमचे उमेदवार तेचे ना जाले. कोणी केले ना, पहिली प्रश्न आसा. तिसरी गोष्ट आसा ती रिगार्डिंग मांद्र्यांत आमचे डिस्कशन चल्लां. लू एक गोष्ट उलयलो, पूण लू त्यानंतर ज्या वेळार लू जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो, हांव ताका कांय म्हणना. रत्नकांत मार्दोळकर जो ट्रेजरर, आपातेली आनी परशुराम कोटकर अशे चारूय जाण म्हणून थंय जो अपक्ष आसा ताका मांद्रे मतदारसंघात अपक्ष रावला, जिता उरता, ताका आमी पाठिंबा दितलो म्हणून त्या वेळार ताणें डिक्लेअर केलें. त्यानंतर केंद्रीय समितीच्या बैठकीत हो विशय येवना. सो केंद्रीय समिती आज किंवा फाल्यां सकाळी पर्यंत बसतली. दे वील डिसायड द सिच्युएशन एट मांद्रे, including finalizing of the candidate. So Deepak has recently said that wait and watch till May 23rd. कितेंय जावंक शकता after May 23rd. सरकार पडटलें, सरकार उडयतलें. आता आम्ही सरकारात ना, मगो पक्ष इज नॉट सरकाराचेर हांव कांय उलयना. सरकाराचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यंग ब्रिगेडियर ऑफ बीजेपी तो काम बरें करूं शकता. ताणें विधानसभा परी चलयल्या भाशेचेरूय ताचें प्रभुत्व आसा. पूण ताणें जर दुसऱ्याचें कितें आयकुना जाल्यार तो नक्कीच मुखार बरो जावंक शकता. माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी कडेनूय केलो आनी हाजे कडेन केलो. ते मागीर तातूंत ना जाले किंवा ना जाले ही गोष्ट म्हाका ना. किंवा मनोहर पर्रीकर दुसरें मायनिंगाचो तोच इश्यू आसा. मायनिंगाक सगळ्यो गोश्टी नितीनजी गडकरीन येतो. तेंडुलकरान सांगचें नितीनजी गडकरी म्हऱ्या. आणि आमचो कोण निलेश काब्राला कसो तापोवन काडला आमचो तो युनियन मिनिस्टर रेल्वे मिनिस्टर आसलेले पियुष गोयल जेन्ना पयलीं मायनिंग मिनिस्टर आशिल्लो तेन्नाच्यो ह्यो गजाली. आनी तोमर त्याच दिसा जाला ज्या दिसा हो आमकां मेळ्ळा. त्या दिसा अक्षरशः निलेश काब्रालाक ताणें सांगलें की तुका भितर उडयतलो. Is it the way of working? निलेश काब्रालान भितर ओडपाक कितें केलां? ताणें लोकांचो प्रश्न घेवन गेल्लो. तो आसत बीजेपी निलेश काब्राल म्हणून ताजें वायट उलोवचो ना किंवा तेंडुलकराचें वायट उलोवचो ना. तेंडुलकर आनी आमचो नरेंद्र सावयकार एक शब्द काडनाशिल्ले तोंडांतल्यान मायनिंग येतो. तांणी सांगचें जाल्यार पुती गांवकारां विचारा, तुमी विचारा पुती गांवकारां. प्रायम मिनिस्टराची मिटींग केन्ना दवरली ताणें? हांव जेन्ना हॉस्पिटलांत आसा त्या दिसा म्हाका 24 तास सुद्दां न्हय 9 तास पयलीं म्हाका फोन करून सांगलां आज प्रायम मिनिस्टर बरोबर मिटींग आसा म्हणून. हांव आशिल्लो हैदराबाद हॉस्पिटलांत एडमीट, न्हिजून आशिल्लो खाटीर, म्हणजे टेस्टी चलताल्यो. आनी त्या वेळार हांवें फोन करून सांगलो हांव येवंक शकना म्हणून. ती पोस्टपोन जाता जाल्यार पळय ना तुमी करा म्हणून. ताणें केली. पुती गांवकार एकटो उलयलो हें कितें उलयना तो पळय. ताणें सांगचें न्हय लोकांक तुमकां. आजची पत्रकार परिशद 2 विशय. एक विषय म्हणजे मगो पक्षान एक सुतोवाच केल्लो पळय, डिक्लेअर करून आशिल्लें. तुमच्या न्यूजपेपरांनी डिक्लेअर केलें म्हटलें की सुदीन ढवळीकर दक्षिणेक लोकसभेक लढटलो आनी नरेश सावळ उत्तरेक लढटलो म्हणून. तशें कांय नाशिल्लें. तांणी सुतोवाच केल्लो आमकां अशें आमी करपाक सोदता. पूण आमी तातूंत पडचे न्हय अशें म्हाका दिसलें, नरेश सावळाक दिसलें आनी त्या प्रमाणे आमी कमिटीक कळयलें. ताचे फाटलो हेतू इतलोच आसा की 20 दीस उरल्या आनी 20 दिसांत 40 मतदारसंघात म्हणजे ताजे 20 आनी म्हजे 20 नॉर्थ अँड सावथ आमी पावंक शकना. आनी फाल्यां सकाळीं ओगीच आमचेर चुकणी येतली, टिका जातली की आमी कोणा तरी वडोवपाक मेळना. हाजे पेक्षा आमी नोंद घेतली की जेन्ना आमी मतदारा कडेन पावना त्या खातीर 20 दिसांत प्रचार करूं शकना. कार्यकर्ते एकठांय जरी केले आनी आमच्यो जरी बूथ कमिटी आसल्यो तांचे पर्यंत आमी पावना जाल्यार ताका अर्थ नासता. त्या खातीरूच एक डिसिजन आमची पार्टीक आमी घेवपाक लायलें की अंदूची लोकसभा ह्या वर्साची जी आसा
ती लोकसभा निवडणूक आम्ही लढवची नाही आणि सगळे फॉर्म भरून झाल्यानंतर विड्रॉल झाल्यानंतर कोणा सपोर्ट दिवचो हे डिसिजन आमच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन येता त्या 8 तारखेक घेवचे असो सुतोवाच आम्ही दोघांनी मगो पक्षाक केला आणि मगो पक्षाची जी कमिटी आसा एक्झिक्युटिव्ह कमिटी हेडेड बाय दीपक ढवळीकर आणि बाकीचे सगळे हांगे सदस्य बसला आमचो तांणी होकार दिला त्या प्रमाणे वचपाचें